Just imagine. Just imagine. Just imagine. अरे कोविड कितें कमी आसलें म्हणून आतां हे फंगस त्रास करपाक येयला आमकां. ओके हो फंगस येयला तो येयला. इट हॅज कम इन डिफरंट शेड्स मरे. ब्लॅक फंगस, व्हायट फंगस, येलो फंगस. फंगस आय डेअर यू शो मी अ रियल कलर. अरे आमी पेंट सुद्दां घेवंक येता तेन्ना इतले शेड्स मेळना आमकां. 25 वर्सां पयलीं हे फंगस अशेंच त्रास करताले आमकां सगळ्यांक. याद आसा न्ही? याद ना ते VCR व्हिडिओच्या हेडाक फंगस जातालो पळय आनी मागीर व्हिडिओ कॅसेट जाताली पळय. मागीर आमी व्हिडिओचे ते वयले कट्टे उगडून हेडाक स्प्रे मारून पुसताले. पण व्हिडिओ कॅसेट तरी आपली जाताली. हे व्हिडिओ मोडलो काय कितें म्हणून अक्षरशः रडपाक येताले. म्हणजे मोदी टीव्हीचेर रडलो तितलें न्हू पण तेच्या पेक्षा कमी बी न्हू आं व्हिडिओ मारतो. Just imagine. आणि सदानंद तानावडेन सद्या कितें धरला रे तेंच कळना. मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा गोंयांत डायवोर्स केशी वाडल्या. लग्नाचें सेकंड रजिस्ट्रेशन करच्या पयलीं खंय कावन्सेलींग कंपल्सरी करतले. आनी सदानंद तानावडे म्हणटा निलेश काब्राल लोकांच्या संवसारांक पाड घालपाक सॉरी तानावडे म्हणटा सरकार असलें कांयच करपाना. घोव कितलोय पाडो आसूं, बेबदो आसूं, लफडी, बेकार, झगडू, कमी पगाराचो, चड पगाराचो, कितलो कसोय आसूं, गोंयची बायलां मरे लास्ट मेरेन मरासर कशीच डायवोर्स दिनात. कारण तांकां खबर आसा घोवाक डायवोर्स दीत जाल्यार तो मागीर फुडें सुखान जगतलो म्हणून. आनी ती तानावडेन मरे आपल्याच मंत्र्याची अशी इतली उघडपणे कित्याक? आयका तानावडे पळय इज लिटरली बिहेविंग लायक मायकल लोबोत. कितें सगळें आपल्याच हेजेर मारता. आता कावन्सिलींग सरकारी गव्हर्मेंटाचे अधिकारी कावन्सिलींग करतले आनी मागीर तेतूंतल्यान सुदारणा जातली ह्या मताक तरी आमी सहमत ना. कारण खरो कावन्सिलर जो आसता पळय तो तेजो आवय बापूय घरांतलो जाणटो मनीस होच लग्ना पयलीं तो व्हडलो कावन्सिलर. अरे रे 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 हे निलेशान हे मदींच कितें हाडला रे. सद्याक कोविडाचो इतलो बोवाळ चल्ला आनी काब्रालाक हे कितें सुचता सगळें डायवोर्स बिवोर्स. Just imagine. काब्राल 16-17 मे पयलीं इतली गरमी जायनासली न्ही रे. आता चड जावपाक लागला. सायक्लोन जाल्लेल्याक चड गरमी मारता. ते कसलें सायक्लोन तें? तुकाय तें नांव येना अशें कितें आहा मरे तोखटे तोकट्टे टोकटे ते तोकते हा तो इथे येवन गेलेल्या गरमी चड वाडल्या मरे सामकी. सी वेन हीट इनक्रिजीस नंबर ऑफ मॅरेजीस ऑल्सो इनक्रिजीस. देर इज नो डावट अबाउट इट. ते सारकें 100% तशी कांय डावटूच ना. आय मीन टू से की मार्चाची हीट सुरू जाली काय लग्नाय सुरू जाता आणि लग्नाचो सीझन सोंपता म्हटल्यार जून 6 months फ्रॉम जून जाता. काब्राल लव जालो काय लग्न आणि लग्न जालें काय कितें डिवोर्स. लग्न जालें काय डायरेक्ट डिवोर्स. मदीं कांयच काम ना. हेंच कावन्सिलींग तुमचें काय कितें करतले तुमी. ती कावन्सिलींग कंपल्सरी करून तुमी लोकांचे मॅरेजीस डन करपाक सोदता काय आनी ती मॅरेज जी आसा ती कॅन्सील करूंक सोदता. म्हणजे आमी कशें रीएडमिशन फीज भरता तशें लग्नाचें मागीर रजिस्ट्रेशन करचें पडलें जाल्यार फीज भरा. म्हणजे तुमी लग्नाचेर टॅक्स मारपाचो आसा मागीर सुहाग रातीचेर टॅक्स मारतले मागीर भुरगीं काडपाचेर टॅक्स मारतले. आमी 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 अशें तुका दिसता आसतलें. आमकां काय दिसना रे. आनी आतां काय फेलूय जायना. आमी ते सारके लग्न जाल्लेले सोशीत पिडीत घोव आनी कितें. आनी निलेश म्हाका एक सांग लग्ना उपरांत घोव बायले मुखार कितें करूं शकता. सारकें बायले फुड्यान माथे खाजोवपा परस आनी कांयच तो जास्त करूं शकना. माथे खाजो म्हणून म्हाजे गेले. घोव हजबंड म्हणजे कितें एनी टायम पेमेंट मशीन म्हणजे ATPM मशीन. सारकें उलयलो रे बाबा. आनी संवसारान बायलेचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसता.
मिनिमम. अरे कितें उलयता तूं? म्हाजो डायवोर्स करता कितें आतां सामको हेजेर हाडून. पयर बायले कडेन मरे 1,500 रुपया दिले हांवें, मातशें दवर गो तुज्या कडेन म्हणून बेश्टेच. परत मागूंक गेलो जाल्यार बायल कितें म्हणटा ना? पयशे मेळचे ना. एक्झॅक्टली. अरे बायल घोवाक हॅरेसमेंट करता म्हणून डायवोर्स जातात ते. कोण त्रास कोणाक करना. तूं ही बायलांची सायड घेता कितें रे? डायवोर्स जावपाची कारणां कितें निलेश? पळय आय टेल यू. म्हणजे तूं सांग, हांव तुका ऑप्शन सांगता. ए सोरो, बी डिफरन्स इन आयडियोलॉजीज, और सी सेक्शुअल डिससॅटिस्फॅक्शन. सी. जाणा आसलो हांव तूं सीच म्हणटलो म्हणून. सी सेक्शुअल डिससॅटिस्फॅक्शन. म्हाका खबर आसलें तूं हेंच म्हणटलो म्हणून. अरे घो रातची आयदनां घासना म्हणून सुद्दां डायवोर्स जाता. हां पयलें हांवें फक्त सेक्स हेंच कारण. No, no. What you are saying is there, but I think Mr. Apte will give you a clear figure. ते बाबडे आपटेक कित्याक फिगर बिगर दिवपा लायता आतां? घो दुसऱ्यांची फिगरां पळयता म्हणूनय डायवोर्स जाता खंय खबर आहा? पण कांट हेल्प इट ऑल्सो ना रे. दादलो म्हणजे कसो टेबल फॅन. आमी सुदारता. Just imagine. ह्या कावन्सिलिंगाचेर सदानंद तानावडेन खर प्रतिक्रिया दिल्या. अरे आपल्या मंत्र्याचेरूच न्हू तर प्रधानमंत्र्याचेर सुद्दां भाश्य करपाक फाटी फुडें पळयना आतां सदानंद तानावडेजी. सडनली तानावडे इतलो चेंज कित्याक जालो ना? म्हाका प्रश्न पडटा रे. गोंयचो स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपीचो असो कितें असो सामको सडेतोड भुमिका घेवपाक लागलो? विचारचें पडलें. Just imagine. सदानंद, मोदी पोरू फर्स्ट वेव येयली पळय कोरोनाची तेन्ना रडलो ना, पूण अंदू रडलो न्हू सामको टीव्हीचेर रडलो मरे. कशें आसता इलेक्शनाच्या दरम्यान हें सगळें आसता. अरे मोदी जी देखो सदानंद क्या बोल रहा है. सदानंद बोलता है कि तुम बेस्टोच रट्टा है और पेट्रोल वाढेता है. वो बोल रहा है कि गोवा में अभी इलेक्शन लागी आ रहा है तो तुम मानगे जैसा वो दुकान काटता है. मोदी जी पेट्रोल 92 रुपया लीटर हो गया अभी. हम भी ऐसा ही रटता है लेकिन गाड़ी पे चलाते ऐसे करके टाकी फुल नहीं किया 4 महीने से. Just imagine. सीएम स्टार्ट करा तुम्ही. आयकूंक येता? वच प्रश्न लोक तुका विचारता. लॉकडाऊन आयकूंक येता? आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. म्हज्या बरोबर हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा. एक मिनिट सीएम. तो तुज्या बरोबर आसा काय ना हें तूं तुज्या कॉन्सेसांवाचेर हात धरून सांग पळोवया. मुख्यमंत्री, तुझे आणि आरोग्य मंत्र्याचे इंटरनल इगो क्लॅशीस चालू आसा काय ना? मुख्यमंत्री, हांव मातसो सोडेकसून वचून रोखडोच एक च्या घेवन येता रोखडो. मुख्यमंत्री, खरें सांग, तुझे आणि विश्वजिताचे धुसफूस चालू आसा काय ना? हय चालू आहा. आवय मिरची लागल्या आसतली. काणकोणांतली. एक सुद्दां चान्स सोडिना न्हू तूं सीएम तुज्या उजव्या सायडीक बाण मारपाचो? तुका तेच जाय आसलें दिसता. ना तुम्ही दोघी शेजारी मरे. साखळे वाळपय बरे भाव कशे रावा न्हू. आता तुमचे पॅचअप जाला तर? हांवें सांगलें मरे तुका. सांगलें मरे तेणें झगडी चालू जा म्हणून. तरी आसतना तेच कित्याक विचारून सीएमाची तकली फ्राक करता? हेंका न्हू फक्त ब्रेकिंग जाय फक्त हेंका. सीएम तूं म्हाका एक सांग, ओ बायलांचो स्वभाव आसता पळय, बायलांचो स्वभाव मूड अशें कोण प्रेडिक्ट करूं शकता? कोणूच प्रेडिक्ट करूं शकना. हें मात सारकें आं, खरें सारकें. फर्स्ट टायम तूं खरें उलयलो लायफान. हाजो रिसर्च म्हणजे ऑल ओव्हर इंडिया चालू आसा. आवय ऑल ओव्हर इंडिया खंय? हांवें गेलीं कितलींशींच वर्सां हांव आतां हेजेर संशोधन करता, बायलेचो स्वभाव आनी मूड, पण आजून मेरेन एक पान परतूक पावलो ना आजून बरोवन. आतां पळय मोदी कितें करतलो हें आमी प्रेडिक्ट करूं शकता, पण एक बायल मनीस नॅक्स्ट मुमेंट कशी आनी कितें रियॅक्ट करतली हें कोणाच्यान सांगूं नजो सीएम. नो सीएम, लॉकडावनान ओयोचे रूम्स थंयसर बेडी खाली आसा.
CM, प्रधानमंत्री टीव्हीचेर लायव्ह रडलो, ताचेर तुजें कितें मत? भयंकर हुशार रे बाबा हो CM, भयंकर हुशार. तो काढून तेजे कडेन धुकल्लो मायक. बरें, विश्वजीत, PM आमचो नरेंद्र मोदी टीव्हीचेर रडलो पळय फाटीं, तेजेर तुजे रिप्लाय दिवचो अशी CMची इच्छा. अरे तो मायक काय ऑक्सिजन सप्लायाचे बगलाट, दोगी एकामेका कडेन धुकलतात ते. ओल्ड हॅबिट्स डाय हार्ड. ओके, थँक्यू. ना CM राव एक म्हत्वाचो प्रश्न, एकूत हें वॅक्सीन घेतलें न्हू काय बरोच तेंप खंय हें घेवपाक मेळना, ड्राय रावचो पडटा खंय? तूं रावना, तुवें घेतलें मरे. हय तर सामके पावस पडटा थंय, ब्रँड सोमतो चेंज. आतां मात तूं म्हणू नाका पिवपाची गरज ना. Just imagine. मित्रांनो, जस्ट इमॅजिन ही कार्यावळ आता तुमकां फक्त प्रुडंटाच्या ऑफिशियल यूट्यूब आणि फेसबुकाचेर तुमकां ही कार्यावळ पळोवपाक मेळटली ह्या फुडें. हाची मातशी नोंद घेया. तर मेळया परत एकदा फुडल्या एपिसोडान. तो मेरेन देव बरें करूं. Just imagine. Just imagine. Just imagine.